प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळय आयच्यो मुखेल खबरो. फुडल्या सप्तकांत जातले काँग्रेसीचे उमेदवार घोशीत. 24 जानेवारीक स्क्रीनिंग कमिटीची बसका. काँग्रेस म्हणटा युती खातीर मोगो वांगडा अजुनूय उलोवणी आसात चालू. विधानसभा वेंचणूक लडोवपाचो विचार श्रीपाद नायकान सोडलो. दिल्ली सावन मेळ्ळो ना ग्रीन सिग्नल. श्रीपाद म्हणटा पक्षाक लुकसाण जावचें ना अशें घडये दिसणे आसतले दिल्लींतल्या फुडाऱ्यांक. कोलावेरी डी जाले पोलावेरी डी. गोंयचे राजकारणी करपाक लागले संगीतमय प्रचार. विजय सरदेसायाचे वोट दी जाल्यार भाजपाचे कमळाचेर दी. नितीश कुमाराच्या जनता दल युनायटेडान गोंयांत सुरू केलो वावर. हे वेंचणुकेत 15 उमेदवार घालपाचो निश्चय. आनी खेळा मळार जीपीएल 3 गंभीरतायेन खेळपाची गोंयच्या क्रिकेटरांक विनवणी. प्रशिक्षक विवेक कोळंबकरान जीपीएला वांगडाच रणजीच्या फुडल्या सिजनाची शिस्तबद्ध तयारी केली सुरू. आता खबर विस्तारान. फुडल्या सप्तकांत काँग्रेसीच्या उमेदवारांची पयली यादी येवपाक शकता. 24 जानेवारीक स्क्रीनिंग कमिटीची दिल्ली बसका जातली. जाणी अर्ज केल्ले नात तांकां पासून विनेबिलिटी पळोवन तिकेट मेळपाक शकता अशें पक्षान स्पश्ट केलां. सुभाष शिरोडकार म्हणटा त्या प्रमाण अजून पासून मोगो वांगडा युती खातीर उलोवणी चालूच आसात. मोगो मात म्हणटा काँग्रेसीची तांकां गरजूच ना. काँग्रेसी बरोबरच्या युतीची उलोवणी केन्नाच सोंपल्या अशें मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकारान 2 दीस फाटीं म्हणिल्ले. मोगो बरोबर युतीची उलोवणी अजून चालू आसा अशें काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकारान शेनवारा स्पश्ट केलें. राष्ट्रवादीचें जे सीट शेअरिंग आसा ते सीट शेअरिंग संबंधी सुद्दां हो निर्णय 24-25 तारखेक जावपाची चड शक्यता आसा. मोगोचे बाबतींत सुद्दां उलोवणी चल्ल्या. आतां कितले पर्यंत ताजे निर्णय म्हणटा अजून जावं ना. होय सुद्दां निर्णय सादारणशे 24-25 तारखेक परत तांकां विचारल्यार जाता. त्या संबंधी सुदीन ढवळीकर हाका विचारल्यार जाता किंवा दीपक ढवळीकर परत विचारल्यार जाता. दीपक मात आपल्या भुमिकेचेर ठाम आसा. दीपक ढवळीकार म्हणटा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान काँग्रेसी बरोबर वेंचणुके पयलींची युती केन्नाच करूंक ना आनी आतां मुळाव्या शाळांतल्या शिक्षण माध्यमा सारक्या प्रस्ना खातीर काँग्रेसी बरोबर युती करप शक्यच ना. काँग्रेसीच्या उमेदवारांची पयली वळेरी फुडल्या सप्तकांत जाहीर जातली. जेणी उमेदवारी खातीर अर्ज करूंक ना तांकांय तिकीट मेळपाची शक्यताय आसा अशें सुभाषान स्पश्ट केलां. हे दोन्ही बैठको जाले नंतरच काँग्रेस पक्षाच्या कॅन्डिडेट्साची पयली वळेरी मुखाल्ल्या आठवड्यात जाहीर जातली. अजून पर्यंत खंयच्याच मतदारसंघाचेर खंयचोच कॅन्डिडेट संबंधी निर्णय जावं ना. Even that is what I say. Even people outside, sometimes, because you see they are gathering information from various corners, from various agencies. They have also appointed their own people to assess and analyze. So sometimes maybe here and there, 1 or 2 constituencies, they may go out of. दिगंबर कामत सरकार सगळ्यांत भ्रष्टाचारी असलें अशें दीपक ढवळीकारान म्हणिल्लें. ताचेर मात सुभाषान उलोवपाक न्हयकार दिलो. पणजेच्यान आमचो खबरांकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबरांकार देवेंद्र गांवकार. परवरीच्यान विधानसभा वेंचणूक झगडपाचो विचार उत्तर गोंयचे भाजपाचे खासदार श्रीपाद नायकान सोडला. दिल्ली सावन ग्रीन सिग्नल मेळ्ळें ना म्हणून ते फाटीं सरल्यात. घडये आपल्यांक तिकेट दिली ना जाल्यार पक्षाक व्हडलें लुकसाण जातलें अशें हायकमांडाक दिसलें नासत अशी प्रतिक्रिया श्रीपादान दिल्या. परवरी तिकेट लडोवपाचें जे काही प्रपोजल आशिल्लो हो प्रपोजल पर्टिक्युलरली म्हजो न्ही. हे हांगसरल्या स्टेट पार्टीनच भारतीय जनता पार्टी राज्यांतल्या शाखेन तांचे कडेन प्रपोजल दवरलेलो आनी अंदाज म्हाका आशिल्लो की हे सगळे गोश्ट सुरू जाली आनी ताजे नंतर कितें तरी भितर जालें कांय कल्पना ना आनी जो काही डिले जायत येतालो तातूंतल्यान तांच्या मनाक ना हो तांचो विशय आहा. तांणीच प्रपोजल व्हेला आनीक तांकांच हे दिसना म्हजो काय तातूंत हें ना आनी त्या खातीर एकूण दिसतालें की डिले जाताचें कारण ती जावची ना. जे कितें ताणें निर्णय घेतला हो निर्णय हो तांचो आसा. म्हजे त्याच्याशी कांय संबंद ना.
आनी त्या हातूंतल्यान इलेक्शन येतलें, इलेक्शन वतलें, तातूंत म्हजें कांय न दिल्लें म्हणून म्हजें कांय म्हणणें ना बस. सगळ्यांक खबर आसा तुमी गोंयच्या इलेक्शनाक जाय, गोंयांत सद्या जाय आसली, तुमची गरज आसली, सो तुमी निवडणूक ना लडप येता ते इलेक्शनान हेजो काँग्रेसीक हेजो BJPक फटको बसता. कारण ताणें ताचो विचार केलो आसतलो, कदाचीत तांकां दिसता आसतलें की ना लढिल्लें जाल्यार कांयच नुकसान जावचें ना अशें तांकां दिसलें आसतलें. तांचो प्रस्न आसा, हाजेर म्हजें म्हणणें कांय ना बस. सो आतां कोणाक अशें नाका तुमी म्हणून अशें जाता? आतां शेवटी निर्णय हो हांव एज ए मेंबर ऑफ पार्लमेंट आशिल्ल्या कारणान राष्ट्रीय अध्यक्षाचो आशिल्लो एकूण पळोवंक गेल्यार, आनी ताणेंच हो निर्णय घेवचो आशिल्लो. ताणें जर ना म्हणलें तर ना, विशय सोंपता. तुमी प्रयत्न करपाचे ना? ना, म्हजो डिमांड न्हीच न्ही तो प्रयत्न करपा लागून. तांकां जाय जाल्यार पार्टी खातीर हांवें येवपाचें, पार्टी जर म्हजी मदत जाता जाल्यार हांवें लडप, पार्टी जर मदत जायना जाल्यार हांवें येवप ना. हें सिंपल हें तें, तातूंत म्हजें म्हणणें कांय ना. वयल्यान तुमच्या पक्षश्रेश्ठींनी ना म्हणप म्हणजे तांकां चुकीची बी मेसेज पावना मागीर तुमची गरज, तुमची हांगासर आतां तुमी सेंट्रलाक जाय, तुमी गोंयांत सद्या ह्या सगळ्या गोश्टीचो विचार पक्षान करपाचो आनी तो ताणें केलो आसतलो अशेंच हांव गृहीत धरतां. रायबंदराच्यान आमचो खबरांकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबरांकार देवेंद्र गांवकार. कोलावेरी डीच्या तालाचेर गोंयचे राजकीय मळूय आतां नाचपाक लागला. पयलीं विजय सरदेसायान वोट तुजो विजयाक दी म्हणून कोलावेरीचेर आदारिल्लें पद केलें. आतां भाजपान कमळाचेर दी म्हणून आपलें पद केलां. दर खेपे फक्त सभा आनी बसको घेवन जावपी गोंयच्या वेंचणुकेचो प्रचार हे खेपे संगीतमय जावपाक लागला. राजकारणीच न्हय तर लोकूय वेंचणुकेच्या निमतान पदां करपाक लागल्यात. हेच कोलावेरी आता कोंकणीत आयकयात. गोंयच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या प्रचारा खातीर कोलावेरीचो आदार घेतला. विजय सरदेसाय सगळ्यांत मुखार आसा. Why worry, don't worry, vote to Vijaya Kadi. Why worry, don't worry, vote to Vijaya Kadi. Right, we for Fatarada. I kai kaki, I kai bhai, Fatarada Vijay Zai. भाजपान कोलावेरीचे कमळावरी केले. जनसंपर्क अभियानात ते भाजपाचे प्रचार गीत थारले. तुझे मत कमळावरी 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 दे, मत तुझे कमळावरी 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 दे, तुझे मत कमळावरी 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 दे. कोलावेरी पयलींच रवी नायकाचेर लोकनायक हे गीत गोंयभर गाजताले. गोंयचो लोकनायक आमचो तुमचो लोकनायक, गोंयकाराचो लोकनायक, रवी नायक रवी नायक रवी नायक रवी नायक रवी नायक रवी. आणि आता आयकूया गोंयांतल्या आम आदमीची दशा दाखोवपी हे गीत. परिवर्तन जाय अशें सुचोवपी हे गीत फ्रेंड्स ऑफ गुड गव्हर्नन्स ह्या संघटनेन काडला. जावं कितें गोबोर आतां जावं कितें गोबोर, मतांग आमच्या वालोर सदांच मतांग आमच्या वालोर. सोबीत नितळ गोंयाची जगार फाकल्या काणी, सोबीत नितळ गोंयाची जगार फाकल्या काणी. आडव्यो तिडव्यो पोखरू मागीर मिनाच्यो त्यो खणी, आडव्यो तिडव्यो पोखरू मागीर मिनाच्यो त्यो खणी. कोलावेरी आसूं वा नासूं हे फावटी प्रचारा खातीर संगीताचो व्हडा प्रमाणात वापर जावंक लागला. प्रुडंट मिडिया खातीर पणजेच्यान आमचे खबरांकार ग्रेटा मिनेझीस. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.